वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. आयज तुमकां एक रेसिपी घेऊन येयला हांव आईची स्टाईल. आई तुमकां पयलीं हाय म्हणटली. आई खंय गेली? कोणा हाय म्हण. हाय. हां. सो आयज आईची एक रेसिपी तुमकां हांव शेअर करता. पयर संडे मटण हाडलेले, मटण करी तुमकां हांव शेअर केला. आयज म्हटलें सुका करूया, ते बी आईचे स्टाईल मटण सुका. म्हाका खबर आहा थोडशा लोकांक न्ही मटण बी आवडना, म्हाका खबर आहा. इफ तुम्ही मटण खायना त्या जाग्यार तुम्ही चिकन यूज करा न्ही गे, चिकन यूज करा. ओके. हांवें हेच्या पयलीं मटण थाली रेसिपी तुमकां शेअर केला. तेतून न्ही मटण करी, मटण फ्राय, मटण सुक्का आनी ते मटण सुक्का हा पळय ते माय स्टाईल तुमकां हांवें शेअर केला. तेय खूब बरें लागता. मातसो प्रोसेस व्हडलो आहा तो, पण ट्राय करा तुम्ही, तो खूब बरें आसा. तुमकां जाय जाल्यार हांव लिंक तुमकां दिता, कळ्ळें? ते तुमी ट्राय करा सुक्का. सो हें आयज आहा ते आईचे स्टाईल सुक्का. ओके. सोयाबीन घालून ते हांवें ते केलेले विदाउट कोकोनट. सो म्हटलें आयज तुमकां शेअर करया. आनी थोडेशें मटण काडून दवरलां हांवें, कित्याक श्रीनाथा एक म्हाका रेसिपी कर म्हटलां, तर तुमकां फाल्यां कळटलें, फाल्यां करतलें हांव, आतां सांगना. सो आयची रेसिपी आसा मटण ग्रीन सुक्का न्ही गे, ग्रीन सुक्का. सो पयलीं आमकां मटणाक एक ग्रीन पेस्ट लावन घेवंक जाय, दाखयता तुमकां. सो हांगासर प्रायस इतलें हांवें मटण घेतलां. बारीक बारीक पीस केला हांवें, कित्याक आमगे न्ही अशें मोठे मोठे पीस घालून केले न्ही, करी जावं सुक्का जावं खावपाक हें करता. सो हांवें बारीक बारीक पीस केला. सो हें पळयात कितें आहा गे, पाव किलो बी उरतलें. ओके. तुमकां जाय तुमी घेयात. सो आमकां आतां मटणाक न्ही एक ग्रीन पेस्ट लावन घेवंक जाय. ताका आमी हांगा पळय ग्रीन मसाला काडून घेतला. सो हांगा घेतला एक अर्दो बंडल कोथिंबीर घेतला, हाफ कप घेतला पुदिना, एक 4-5 घेतला लसूण, आलें घेतला एक 2 इंच सुमार, आनी एक 4 न्ही ग्रीन चिली घेतला. इतलेंच मगे. सो हें आतां आमकां हें सगळें न्ही आमकां मिक्सी जारांनी ट्रान्सफर करून घेवंक जाय. आमचे वयर न्ही काम चालू आसा, मदीं मदीं आवाज येतलो. ओके. सो आतां घालता हळदीचो पिठो. ओके. थोडेशें उदक घालून न्ही आमकां हें फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. उदक घाल. आनी तुमकां हे रेसिपीचे जे इंग्रेडियंट्स आहा पळय हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान न्ही बरयतलें. ओके. ते तुमी चॅक करा. सो हें न्ही आतां फायन वांटून घेता. सो हांगासर पळोवंक शकता ग्रीन पेस्ट रेडी जाल्लें आसा. हें पळयात. आतां न्ही एका मटणाक लावून दवरूंक जाय. घाल गे. पयलीं घालता मीठ. जितले तुमचे टायम आसा तितले तुमी लावून ताका मॅरिनेशन करून दवरूं शकता. ओवरनायट करून दवरूं शकता. सो ग्रीन पेस्ट पळयात फायन पेस्ट जाल्लें आसा. सो आतां न्ही हेका बरें मिक्स करून घेयात. बरें हेका मिक्स करून जाल्लें आसा. एक हाफ एन आवर दवरतलें हांव. ओके. मागीर तुमकां दाखयता मसाला करपाक आतां कितें जाय ते इंग्रेडियंट दाखयता. चला. सो आतां आमकां हें पळय मसाला हो वांटून घेवंक जाय. दाखयता तुमकां कितें कितें घेतलें तें. सो हांगासर पळयात अर्दो नाल्ल ग्रेट करून घेतला. एक 5-6 न्ही ग्रीन चिली घेतला. आतां हे रेसिपीन न्ही आमी ग्रीन चिली घालतले, सुकी मिरसांगो बी घालचे ना. हांगा एक कांदो घे, एक कांदो व्हडलो कांदो न्ही चॉप करून घेतला. हांगा पळयात लसूण एक 5-6 घेतला लसूण. ओके. हें जालें. सो हांगासर घेतला रोस्टेड 1 टीस्पून भाजून घेतला कोथिंबीर. आनी हांगासर पळयात जस्ट थोडीशी मेथी घेतला रोस्टेड, आनी रोस्टेड घेतला 1/4 टीस्पून हें मस्टर्ड सीड्स. सो हांगासर घेतला हें पळयात 1/4 टीस्पून घेतला रोस्टेड भाजलेलें आसा हें बडीशोप. ओके. रोस्टेड आसा. आनी एक घेतला हांगासर स्टार अनीस चक्रफूल. आनी हांगासर घेतला लवंग हांगा एक 7-8 घेतला. ब्लॅक पेपर घेतला एक 8-9 आसतले, 10 आसतले. सो हांगासर पळय घेतला सिनामन स्टीक, आनी एक जावित्री हाफ घेतला, फूल घेवंक ना. आनी एक आसा जायफळ धाकटो तुकडो, आनी एक धाकटो चमचो घेतला खसखस म्हणजे पॉपी सीड्स. सो आतां न्ही आमकां सोय बीन कांदे बीन न्ही हें भाजून घेवंक जाय. सो भाजून घेवया. फक्त भाजचें ना खंयचें कोथिंबीर फ्राय करचें ना. इफ तुमचे कच्चा आसा जाल्यार तुमी फ्राय करात. हें 3 फ्राय करचें ना. आनी खंयचे गे बडीशोप फ्राय केला? आनी बडीशोप फ्राय करचें ना. ओके. इफ तुमी कच्चा यूज करता जाल्यार फ्राय करून यूज करात. आनी बाकी सगळें हें फ्राय करतलें आनी हें सगळें फ्राय करतलें. सो पयलीं न्ही आमी खसखस म्हणजे पॉपी सीड फ्राय करून घेवया. आनी ऑयल बीन कांय घालप ना. सो हें पळयात फ्राय जाल्लें आसा. सो आतां घालता ऑयल एक 2 चमचो. सो जे खडे मसाला आपे आमकां फ्राय करून घेवंक जाय तो पयलीं घातला हांगासर जायफळ. बडीशेप घालची ना कित्याक बडीशेप फ्राय आसा, बाकी सगळें घालतलें. बडीशेप हितून काडून दवर. हय.
बाकी सगळे आहा जे जायफळ, सिनामन स्टीक, लवंग, मागीर तुजें ब्लॅक पेपर घालून न्ही ताका मातशें फ्राय करून घेवंक जाय. तो फ्राय जाल्ले आसा हें काडून घेता. सो आतां घालता लसूण, तेल आनी घालूंक ना, ऑलरेडी तेल आसलेलें. कांदे घालता. आतां मातशे कांदे न्ही ब्रावन जायसर न्ही आमकां हें फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां घालता ग्रीन चिली. अजून कांदो फ्राय जावंक ना, सो ग्रीन चिली घालता घाल. बरें ताका फ्राय करून घ्या. सो हें पळयात अशें आमकां न्ही बरें ब्रावन जायसर न्ही फ्राय करून घेवंक जाय. आतां हें न्ही काडून घेता. सो आतां हितूनच न्ही आमकां सोय घालूंक जाय आनी बरें मातशें लायट ब्रावन जायसर न्ही सोय आमकां न्ही बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात सोय न्ही बरें भाजून जाल्लें आसा. ओके आतां हें न्ही काडून घेता. जालें आनी कांय ना न्ही हें भाजपाचें जालें. तर सद्या हें खूब गरम आसा, थंड जावन न्ही मागीर आमकां हें सगळें वांटून घेवंक जाय. सो सोय न्ही हांगा बरें थंड जाल्लें आसा. आतां आमकां हें सगळें घालूंक जाय. हें पळय भाजून घेतलेलें तें आनी हें बी रोस्टेड कोथंबीर बी सगळें. आनी आतां आमकां एड करूंक जाय हळदीचो पिठो. ओके आनी सो पयलीं न्ही आमी ते भाजून घेतलेले पळय कांदे, लसूण आनी मिरची ते पयलीं वांटून घेवंक जाय. सोय घालप ना पयलीं. सो आतां घालता रोस्टेड घाल मेथी आनी मस्टर्ड सीड्स मागीर कोथंबीर. हें सगळें पयलीं आमकां न्ही वांटून घेवंक जाय. फायन मगे हय फायन वांटून घेवंक जाय. हें हळदीचो पिठो घाल आनी हें सगळें भाजून घेतलेलें खडे मसाले सगळे. हें न्ही पयलीं आमकां फायन पेस्ट करून म्हणजे फायन वांटून घेवंक जाय. सो हें वांटून जालें की मागीर आमकां सोय घालूंक जाय. आनी सोय न्ही फायन वांटून म्हणजे फायन पेस्ट करप ना. सोय कोर्सली वांटून घेवंक जाय. म्हणजे हातीक न्ही सोय लागोंक जाय. कळ्ळें न्ही. ताका लागून न्ही पयलीं तें सगळें वांटून घेवंक जाय मागीर सोय घालूंक जाय. आनी याद दवरता म्हणजे फायन पेस्ट करनाकात सोय. सो आतां उदक घालून वांटून घेवपाचें. आनी तूं म्हणटलें उदक कसलें काय म्हणटलें येल्लो ते हितून ते हळद घातलेली न्ही तितून मम्मी उदक घातलां. ओके उदक घालून वांटून घेवपाचें. हें फायन करून घेयात. सो हें पळयात वांटून घेतलेलें आसा. आतां सोय घालता आनी सोय घालून आमकां कोर्सली वांटून घेवंक जाय. फायन पेस्ट करनाकात. आनी मातशें थोडेंशें उदक घालून ताका वांटून घेयात. सो हें पळयात मसालो वांटून जाल्लें आसा आनी फायन पेस्ट करूं ना. सो हें रेडी. ओके आतां फुडलो प्रोसेस म्हणजे हें पळयात तेज पत्ता घेतला. ओके 2 तेज पत्ता आनी टोमॅटो 2 घेतला रफली चॉप करून घेतला आनी 1-2 व्हडले कांदे न्ही चॉप करून घेतला. इतलेंच. आतां आमकां मातशें रावता हांव कित्याक ते मसाला आनी मातशें मॅरिनेट करून दवरला न्ही मटना मातशें लागून न्ही मागीर आमी करया फुडलो प्रोसेस. सो आतां न्ही आमकां मटन कुकरान घालून शिजोवन घेवंक जाय. कुकरानूच बरें कित्याक बेगीन शिजता. कितले सिटी काडटले? 3 खूब जाले कित्याक ते मटन हाडलेलें पळय खूब टेंडर आसा बरें आहा पण 3 काडल्यार बरें. ओके सो करया आमी चला. सो कुकरान घालता तेल कितले गे 4 चमचा. सो आतां घालता तेज पत्ता बे लीफ. सो कांदे घालता. सो कांदे आमकां न्ही जस्ट 1-2 मिनटां फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां घालता टोमॅटो आनी टोमॅटो न्ही मातशें सॉफ्ट जायसर न्ही आमकां हें मातशें कूक करून घेवंक जाय. सो जस्ट थोडेशें मीठ घालता की टोमॅटो न्ही मातशें बेगिना कूक जातलें. टोमॅटो न्ही हांगा बरें सॉफ्ट जाल्लें आसा. आतां आमी घालया हांगा मॅरिनेट केलेलें मटन. सो आमी ग्रीन पेस्ट वाटलेलें पळय तितून मिक्सी जारान लागलेलें सगळें उदक घालता हितून. आनी उदक कितलें घालूंक जाय? सो पयलीं ताका न्ही बरें अशें मिक्स करून घेयात. सो हें सगळें उदक घालता हितून. सो चड उदक घालप ना. एक 1.5 कप उदक घातलें आतां कित्याक आमी हें ड्राय करतले सुका करतले आनी मटना मागीर उदक सुट्टा न्ही गे. हय सो बरें हेका मिक्स करून घेयात. हांगा कुकर व्हडलें जाल्यार मम्मी धाकटी जाली. ओके सो आतां धांपोवन न्ही हय बरें मिक्स केल्लें आसा. आतां धांपोवन आमकां 3 सिटी काडूंक जाय. ओके घे. सो 3 सिटी काडले की मटन न्ही बरें कूक जातलें. हें पळयात 3 सिटी काडला आनी मटन बरें शिजलेलें आसा. थोडें उदक न्ही काडून दवरला कित्याक आमी हें ड्राय करता न्ही ताका लागून. सो हें न्ही अशें पिवपाकूय वता बरें आतां. ओके सो आतां तें हें घालता वाटलेलें मसाला सोयचें घाल. सो बरें हेका मिक्स करून घेयात. सो आतां न्ही आमकां हें दवरूंक जाय गॅसीचेर आनी बरें आमकां शिजोवन घेवंक जाय न्ही गे. बरें ड्राय जायसर सुक्का. इफ तुमकां चड सुक्का बी नाका जाल्यार तुमी आनी थोडेशें उदक घालून ताका मातशें पातळ केल्यार जाता कांय प्रॉब्लेम ना.
सो आता घालता अर्द लिंबूचो रोस घाल. ओके बरें ताका मिक्स करा आनी मीठ बी सगळ्यान न्ही टेस्ट करून पळोवंक जाय. बरें ताका लिंबू घालून मिक्स करात आनी आतां बरें हेका मातशें ड्राय जायसर धांपोवन न्ही ताका कूक करून घेवया. सो हें पळयात एक 10-15 मिनटांनी दवरलेलें मम्मी आनी पळया बरें ड्राय जाल्लें आसा. सो फायनल घालता कोथमीर. सो हांगासर आई स्टायल मटन सुक्का रेडी न्ही गे. आई स्टायल मटन सुक्का. हय पाव वांगडा खा खंय आनी कितें खा भाकरी चपाती आनी शिता वांगडा. हो पळय हय रे चपाती तू ना तू. ओके पळय जाल्लें आसा इतलें ड्राय जावंक जाय आनी तुमकां सांगू इतलें हें बरें लागता. ट्राय करा. चिकना वांगडा तुमी करूं शकता नाजाल्यार मटना वांगडा बेस्ट जाला. हें पळयात हो आयलो स्कुलांतल्यान कितें म्हणटा हाय तरी म्हण मरे जालें. सो हांगासर आई स्टायल मटन सुक्का जाल्लें आसा. ट्राय कर न्ही गे सांग सगळें. ट्राय करून पळया. ट्राय करून पळयात आनी खावन पळया. खाऊन पळयात खंय सांगा तूं मागीर सांगा खंय हां खाऊन सांगात. ट्राय करात खूब बरें लागता. ओके तो आयज इतलोच व्लॉग. ओके जस्ट तुमकां रेसिपी शूट केला हांवें दाखयला आयज. सो आतां तुमकां फक्त रेसिपी पळोवंक मेळटलें की मागीर तुमकां रेसिपी शूट करून दाखोवचें ना न्ही गे. मागीर असलें बिसलें खावंक मेळटा चटपटा गरम मसाल्याचें बीन. सो आतां जें खाता करता तें तुमकां हांव शेअर करतलें मागीर तुमकां रेसिपी येवचें ना. ओके तो आयची रेसिपी कशी आसलेली प्लीज कमेंट करात आनी व्हिडिओ आवडलो लायक करा शेअर करा आनी चॅनलला सबस्क्रायब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर. बाय म्हणटा खंय I love you friends. Please comment, subscribe to my channel. चला बाय.